नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. brought to you by पंचामृता. परवरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून पर्यायी रस्तो सोदूंक मंत्री रोहन, उपसभापती जोशुआ ऑन ग्राउंड. कंपनीकय काय सुचोवण्यो, रस्त्या कुशीक पार्किंग नाका, लोकांक उलो. अंजुण्या दर्यादेगेर पर्यावरणाचे लुकसाण, आरजीच्या फुडाऱ्यांची लोबो फॅमिलीचेर आरोप. आमदार मायकल म्हणटा इलेक्शना खातीर खंय आरजीपीची नाटकां. सत्तरीत पोलीस आपले काम सारखे करिनात. आमदार डॉक्टर राणेची पुलिसाचे कारभाराचेर खर टिका. कागाळडा रुपेश पोके मागता पोलीस प्रोटेक्शन. पॅडी हार्वेस्टिंग मशिनांची फाटल्या वर्साची सबसिडी दिवंक नाशिल्ल्यान गोंयभर मशिनांची शॉर्टेज. शेतकार पिकार सबसिडी दिवची, मागीर मशिनां धाडटा मशीनकार तेमाक. दर्यादेगेंचेर चलपी वॉटर स्पोर्ट्सात बेकायदेशीर तिकेट विक्री, टावटिंगाचेर आळाबंद हाडूंक सरकाराचो यत्न. वॉटर स्पोर्ट्साक गोंयभर समान दर. पर्यटन मंत्र्याची बसका. आणि भाडे देवयात, फोंड्याचो रस्त्या वयलो बाजार बंद करात. कपडे व्यापाऱ्यांची मागणी. लक्ष्मी पुजना दीस पालिकेन मुद्दाम लायट कट केली म्हूण वेपारी पिकार. परवरे फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून लोकांक त्रास जाता. काम बेगीन पुराय करूंक मुख्य रस्तो बंद करपाचो प्लान आसा, मात शक्य जायना. पर्यायी रस्तो काडूंक थळावो आमदार रोहन खंवटे आनी म्हापश्याचो आमदार जोशुआ डिसोजान पळोवणी केली. काम करपी कंपनीकूय काय सुचोवण्यो दिल्या. रस्त्या कुशीक पार्किंग करपाक दिवचे नात, सर्वीस रस्तो सारको करतले. परवरे फ्लायओव्हराचें काम नेटान चल्लां, मात कामाचे फाटभुंयेचेर जावपी ट्रॅफिक जॅमाक ये वच करपी लोक भेटल्यात. मजगती स्पिडीन काम करपाक मुख्य रस्तो कांय दिसां खातीर बंद करपाचो प्लॅन आसा. फाटीं ट्रायलूय जाली, मात ट्रायली वयल्यान बरेंच ट्रॅफिक जॅम दिश्टी पडलें. आज थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटे आनी म्हापशेचो आमदार जोशुआ पळोवणी करपाक परवरे. कित्याक गोंयकारांक ह्या कामान त्रास जावंक जायना. हांगाचे रस्ते बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे न्हय, पूण एका जाग्यार हांगाचे सेंटिमेंट्स कळचे ना. जेन्ना ऑल्टरनेटीव आसा जाल्यार PWD ते लक्ष घालें जाल्यार ऑल्टरनेट लेन तयार जातात आनी स्मूथ ट्रॅफिक फ्लोय जाता. न्ही एग्री ना काय जाय ते आमकां काम रस्तो बी बंद करून दिवपा ना इन द मॉर्निंग आवर्स, कित्याक थंय सॉलिड प्रॉब्लेम जाता. म्हाका दिसता PWD हॅज ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड दे आर व्हेरी पॉझिटिवली लुकिंग एट इट एंड दे विल इम्प्लिमेंट इट. इज वॉट आय फील टू गेट दीस थिंग्स गोईंग. कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्या बेगीन मिनिट्स करून डायरेक्शन दिया. इफेक्टिवली विथ द वे वी हॅव स्पोकन एंड वी हॅव स्पोकन टू आवर कलेक्टर, देर आर वेज एंड मीन्स रायट फ्रॉम परवरीम बाजार टू हियर विदाउट क्लोजर टू फायंड वेज. सो दोनूच स्पॅना कडेन त्या सायडीक परवरीम बाजारा कडेन खंय जंय त्रास जाता, वी हॅव सजेस्टेड टू देम की रातचे 9 ते सकाळी 5 तांणी काम करचें. वरलो टायम रस्तो ओपन दवरचो सकाळ. Kokero Circle has been a big hindrance to people coming from Chokam Road. It is decided today that Kokero Circle जो आसा, which is not commissioned anymore, signals आसा तेजे, that will be completely removed. So that waste of time that takes place over there, that will be eliminated. कित्याक जायतो लोक पणजे वयता, डेली वयता. जायतो लोक पणजेच्यान मोपा वयता. तांकां हांगा ऑलमोस्ट 40 ते 50 मिनटाचो ट्रॅफिक जॅम तांकां गावता सकाळच्या वेळार आनी सांजच्या वेळार. So in order to relieve this issue, we are working together to make sure that everything is seamless, so there is no road closure, as Rohan rightfully said. आमच्याकडे आता टाइम ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हंजुणा दर्यादेगेची वाट लायल्या. व्हडा प्रमाणात पर्यावरणाचे लुकसाण केला. आमदार मायकल लोबोच्या पुताचे जमिनीर हें घडलां म्हूण आरजीपीन लोबो फॅमिलीचेर खर आरोप केल्यात. लँड कन्वर्जना वयल्यान सरकाराचेर फोग काडला. आमदार मायकल लोबोक विचारल्यार तो म्हणटा वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान ही आरजीपीची नाटकां. काम खंय कायदेशीर.
हणजुण्या व्हडा प्रमाणात पर्यावरणाचें लुकसाण करून दर्यादेगेची वाट लावप चल्लां. आरजीपीच्या फुडाऱ्यांनी सुवातेर वचून पळोवणी करून थळाव्या आमदाराचेर खर टिका केली. मायकल लोबोचो चेडो ह्या दिलायलाचो चेडो डॅनियल लोबो यांनी ह्या प्रॉपर्टीन एक कन्स्ट्रक्शन परमिशन घेतलेलें आसा, एक वॉल बांदपाक, कॉन्क्रीट वॉल बांदपाक, आनी त्याच्या वयर तेजी प्रॉपर्टी आसा 41/3 हो अंजुनाचो जो सर्वे नंबर आसा पळय, ही प्रॉपर्टी त्यांनी परचेस केला आणि ती प्रॉपर्टी त्यांनी हेच्या पयलीं लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा. जशें आमी सदांच उलयता की हे जे लँड कन्वर्जन हो जो TCP गव्हर्मेंट करता आणि हो जो भाजपाचो सरकार करता आणि हो जो विश्वजीत राणे करता, हो गोंयकारांक कितलो घातक तो. दिल्लीकारांक हाडपी तूं मायकल लोबो, तुवें दिल्लीकारांक हाडला. सगळ्यान पयलीं जर गोंयची पाड पडली जाल्यार कलंगूट आनी कानोळे पाड पडला. तुवें सगळे थंयसर पाड घातली आनी आतां तुजी नजर आसा, तुज्या आनी तुज्या बायलेची नजर आहा ती शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. इलेक्शन लागीं पावला म्हूण ही सगळी नाटकां म्हूण आमदार मायकल लोबोचें प्रत्युत्तर. इलेक्शन लागीं पावला, इलेक्शन आहा आनी तेजे उपरांत MLA इलेक्शन. सो आमी कितें पर्सनल करता जाल्यार तांकां खंय दुखता, तेंचे कडेन आनीक इश्यू ना. सो इश्यू ना म्हणटकच आतां ते बॅकडोर एंट्री करून अशे इश्यू दाखयता की आमदार रिटेनिंग वॉल बांदतात. ते आमदाराची बाट वचपाचें लोटो, आमदार मनीस न्हू. सो आमदार बांदता जाल्यार रिटेनिंग वॉल प्रोसिजर करूनच बांदता. प्रोसिजर करला CRZ लायसन्स उपरांत WRT लायसन्स. मनोज परब वॉन्ट्स टू गेट रेजरेक्शन बॅक अगेन. तांकां एक झटका बसलेलो आहा आतां MP इलेक्शनाक, नॉर्थ आनी सावथ झटका. आनी लोकांक कळलें हे फुटींग लोक न्हू, हे खंय तरी घुसपान दाखोवंक सोदता की आमी गोंय राखोवंक सोदता म्हणून. हे खऱ्यांनीच गोंय राखोवंक सोदता जाल्यार हे कितकेच प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 70चे पोलीस आपले काम सारके करिनात. होंडा आउटपोस्टाचेर कार लासपाचे घडणुकेत पोलिसांनी बेठेच कोणाकूय उखल्ल्यात. पर्येचे आमदार डॉक्टर देविया राणेची पोलिसांचे कारभाराचेर खर टिका. कागाळ केल्या ताका खंय लोकांच्या बेठेच वाटेक वचपाची संवय. कागाळदार म्हणटा आपणाक पुलीस प्रोटेक्शन जाय. आरोपीचेर कडक कलमां लावची म्हूण रुपेश पोके मागता. कितें तो पळय जो कंप्लेनंट आसा न्ही तो ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनंट म्हणटा तसो. ही इज नोन इन द होंडा पंचायत. एवरी सेकंड पर्सन नागरिकाक त्रास करता तो. ताजी मोडस ऑपरेंडी आनी ही डीड द सेम थिंग दॅट डे. आमकां खबर आसा नरकासूर म्हणटा ते दिवाळी आमचे जे उत्सव आसा गोंय राज्यान, नरकासूर आसूनी, दिवाळी आसूनी, गणपती आसूनी, क्रिसमस आसूनी की ईद आसूनी, खंयच्या समाजाचे आसूनी, दीज आर व्हेरी बिग फेस्टिवल. लोकांची भावना आसतात जुडतात तातूंत. आनी ह्या फेस्टिवलाच्या टायमार एंड इट इज अ फेस्टिवल नरकासूर स्पेशली आमकां सगळ्यांक खबर आसा 4 पर्यंत चालू आसता. सो नरकासुराचो टायम, दिवाळेचो टायम, नॅचरली देर गोन बी 400 पीपल देर. जे कोण पासर्स बाय वता, बायकाचेर वता, बाबा पळोवपाक कितें चल्लां तांकां बिकॉज दे वर सीन ऑन द CCTV फुटेज ऑन द बायक, तांकां उखल्ल्या पुलीस स्टेशनार व्हेल्या. नाव आतां पळय 8 लोकांचे ज्यो कंप्लेनी केल्या, अर्द ते लोक थंय, थोडे लोक थंय नाशिल्लेच, अर्द लोक दे वर पासर बायज हू वर गोईंग दॅट सायड टू सी अँड स्टॉप बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. सो एक्च्युअल कल्प्रिट्स दे हॅव नॉट फावंड आउट. सो हांव पुलिसा कडेन मागता यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट. बेश्टेच लोकांक कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट देम इन द पुलीस स्टेशन. जेन्ना FIR जाली न्हू 20 तारीख रातची जाली आसता ती, ते पर्यंत आमचे कडेन व्हिडियोज जे आतां व्हायरल जावं आसले. मागीर तुमच्या भावाच्या नजरेन, मिडियाच्या नजरेन ते व्हिडियो हायलायट जाले सगळ्याक. तेन्ना लायव्ह कळ्ळें आमकां कितें घडलें थंयसर तें. सो तेच्या पयलीं FIR जाल्लेली. सो जेन्ना व्हिडियो समोर तुका मागीर कळ्ळें की अरे बाबा हें तर सारकें मोठें प्रकट. हांव भितर आसलो, म्हाका कांयच खबर ना भायर कितें जाता तें. सो ती व्हिडियो पळोवन आमी इतले हें जालें. सो मागीर म्हाका तें सप्लिमेंटरी स्टेटमेंट दिवंक पडलो की हें अशें जालें जाल्यार हें फाल्यां म्हाका केन्नाय जीव घातक हल्लो जावंक शकता म्हाज्या फॅमिलीचेर, म्हाज्या बरोबर जो आसलो नेबर भितर तेजेर अशें. सो आनी कितें आहा CMनूय सांगलां कितें आहा ती कारवाय जातली आनी कितें आहा तें आवश्यक हें जातलें म्हणून, एक्शन जातली म्हणून तेजेर. तुम्ही पुलीस प्रोटेक्शन मागला? हांवें पुलीस प्रोटेक्शन मागला, कंप्लेनीन सुद्दां मागलेलें हांवें, पूण अजून पर्यंत म्हाका मेळोंक ना तें. हांव CM कडेन रिक्वेस्ट करता की मातशें हो मुद्दो जो आहा तो तेणी पर्सनली हायसर होम मिनिस्टर घेवचो. सरकारान पोरूची पॅडी हार्वेस्टिंग मशिनांची सबसिडी दिवंक नाशिल्ल्यान अंदू मशिनांची शॉर्टेज. आयल्यात ती मशिनां कांय शेतां कापपाचे पयलींच परत चल्ली. शेतकार पिकार
सरकारान पोरोची सबसिडी दिवची, मागीर मशिनां धाडटा म्हूण खंय मशीनकार शेतकारांक सांगतात. सरकारान पूर्व पॅडी हार्वेस्टिंग मशिनाची सबसिडी दिवंक नाशिल्ल्यान दर वर्सा कर्नाटकांतल्यान येवपी 10 मशिनांतली 5 मशिनां गोंयांत आयल्यात. ती मशिनां कांय शेतकऱ्यांची शेतां कापचे पयलीं परत चल्ली. शेतकार पिकार हे फावट सगळीं शेतां आतां ऑलरेडी जाल्लीं आसा, पावसूय बरो पडलेलो आहा, पिकूय बरें येयल्लें आसा. आनी सांगपाची गजाल म्हणजे एक अशी की हे फावट असो आमकां प्रॉब्लम आयकूंक येयला की मशिनां जीं येतालीं कर्नाटकाकसून आनी जे खंयचे क्लब नाल्यार कोण एजंट हाडटाले, जे 10 मशिनां जर हाडटाले जाल्यार तांकां आयज 5 मशिनां 4 मशिनां येतलीं. ते म्हणटा गव्हर्मेंटान जी सबसिडी आसता मशिनाची, म्हणजे हाफ पेमेंट आमी फारीक करता आनी हाफ पेमेंट आहा तो गव्हर्मेंटान घालता. तो नॉर्थाकूय गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक ना आनी सावथाकूय दिवंक ना लास्ट इयराचे. तेका लागून ते सांगता खंय जे मशीन हार्वेस्टर आहात ते कर्नाटकाचे ते पयशे दिया मशीन धाडटा तुमकां. तेका लागून खंय तरी आमकां हो नाइलाज जाल्लो आसा. पूण हांव म्हणटा आतां लास्ट इयर जो आमचो सिजन जाला तेच्या उपरांत बजेट सेशन जालें मार्चान, जाल्यार आयज पासून तांकां पयशे कित्याक घालूंक ना? चड करून सीएमा कडेन मागता की खंय तरी हेचेर लक्ष घालून ताबडतोब म्हाका दिसता 2 दिसां भितर तांचो पेमेंट करपाची गरज आसा, जेणे करून ती आमकां मिशिनां येतली. कित्याक आयज आतां पावस पडटा आनी शेतां आडवी पडलेलीं आहा. आडवी पडोन आतां एक 4 दीस जर उरत जाल्यार परत कॉम येतले. कितें आमकां व्हडलें कांय नाका, आमकां फकत कितें मिशिनां एक टायमार हाडची आनी कितें जाता जाल्यार आमकां फुडलें वारी हें करूंक जाय, वसणां घालूंक जाय, कितें तरी हें करचें. कित्याक आमकां कोणूच हेल्प करिना, कांयच हेल्प ना आमकां. मारून तो वर शेतांचो पडल्यान पळय ती म्हणून ती आतां इतले बेगीन आतां जर काडलेलो फायदो आतां 4 दीस उरता येदो कम फुटतलो आनी वयर सकयली. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. दर्यादेगाचेर चलपी वॉटर स्पोर्ट्सांत बेकायदेशीर तिकेट विकप आनी टावटिंगाचेर आळाबंद हाडपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. पर्यटन मंत्र्यान दर्यादेग वाठारांतले आमदार, पंचायत आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. थळावे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांक पर्यटन खातें उर्बा दितले. ते भायर थारिल्ले प्रमाण वॉटर स्पोर्ट्सा खातीर राज्यांत समान दर लागू जातले. टायम येता रेग्युलेशन सांबाळचे पडटा, ट्रान्सपरन्सी दवरची पडटा आनी ट्युरिस्टाक बेस्ट एक्सपिरियन्स दिवप हें इम्पॉर्टंट आसा. आमचो गोंयकार भाव हो जो वेवसाय चलयता, दिस बिझनेस वॉट ही रन्स, वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी आर सपोर्टिंग देम. एट द सेम टायम दे वर्क टुगेदर टू एन्श्योर दॅट द चॅलेंजीस which are coming in these times, whether it is the coastal belt of Maharashtra where Malwad is concerned, or the issues within the area where we found illegal touting and bakiche. हे वारंवार उलोवन we had a meeting about a couple of days back and त्यांना ठरवले की certain things need to be implemented. One was the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. Challenge is right now the business within Goa and the illegalities which are happening by certain travel agencies. Certain travel agencies which are there, they tanka jo whether online or whether they are having their offices here, are not given permission to sell any water sports. ताज्या खातीर आयच्यान आमी डिसायड केला the tourism department will enforce along with the local panchayats and the associations without disturbing the tourist to of their experience. हे पहिले कर्ब जावपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर जितले ट्रॅव्हल एजन्सी आसा तांकां एडाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या वेबसायटीच्या माध्यमांतल्यान एज वी रेकॉग्नाइज द एसोसिएशन्स ऑर आवर प्लॅटफॉर्म which are our Goan associations, we will ensure that we are passing the right message to desist that particular tours and travel agency from selling any water sport package which is hampering the business as far as Goa is concerned. त्यामधल्यान वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आसा जे कोणी समज गोंयच्यान मालवण नाल्यार अदर स्टेट्सान विकतात त्यो टिकेटी जाल्यार विल बी टेकन एज न्यूसन्स आनी ड्यू अंडर दॅट त्या कायद्याच्या अंडर ड्यू BNS जो सेक्शन लागता ताजे कायद्यानुसार एक्शन घेवपाक जाय. हे ऑलरेडी आमी कायदो पास केला. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस.
दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली, म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ले आसतनाय खंय फोंड्या पालिकेन पोरण्या मार्केटांतली लायट कट केली म्हूण वेपारी पिकार. लक्ष्मी पुजना दिसाच लायट कट केल्ल्यान ते आनीक तिडकले. ह्या मार्केटांतल्या नव्या मार्केटांत वचचे पयलीं भाडें देंवयात आनी फोंड्या फुटपाथार चलपी धंदो बंद करात म्हूण कपडे वेपाऱ्यांची मागणी. 2 तारखेक फाटल्या म्हयन्याचे शिफ्टिंग आसलें. कळ्ळें तुका? 2 तारखेक आमचे कटलरीवाले आणि बँगल्सवाले शिफ्ट झाले. आमची फायल ती गव्हर्नमेंटा कडेन पेंडींग उरली म्हणून आम्ही हांगासर उरले, लेट जालो. कळ्ळें न्हू? आनी जेन्ना फायल क्लियर जावन येयली पळय न्हू, जेन्ना फायल क्लियर जावन येयली तेन्ना आमकां अलॉटमेंट दिलें तेजे भाडें पळय जाल्यार चड आसा. देखून आमी तो कॅल्क्युलेट डिस्कस केले, पयलीं केल्ले डिस्कस भाड्याचें. देखून आमी मागीर सीएमा कडेन एपल जाले न्हू. ओके. सीएमा कडेन गेले आमी. सीएमान सांगले आपूण तुमचे डीएमए सांगून सॉल्व करता म्हणून. पूण जेन्ना हेणी गेटी बंद केल्यो न्हू, आमी एका सांजचे मेळपाक गेले तर म्हणजे गेटी वंचे जिवायच्या हेजे तोंडार आमची गेटी बंद केली. आमकां म्हणजे धंदो मातसो यादलो म्हणजे आमकां मार बसतलो धंद्याक. वेपार हाडलेलो सगळ्यांनी आमकां म्हणजे मार बसतलो. म्हणजे वो आयकनालो. आमकां म्हणून बुधवार मेरेन तुमी खाली करात, बुधवार मेरेन. आमी कितें सांगलें, ब्रेस्तारा हे भाऊबीज आसा, भाऊबीज आमकां गिरायक आसता, आमी शुक्रार मेरेन खाली करता. परत आमी काल सीएमा कडेन गेले. सीएमान सांगले की सीएमान आमकां स्ट्रेट सांगले की आपूण शिवो आहा तो नवो हाडटा तुमकां, नवो दिता शिवो आनी तो तुमचे सॉल्व करतलो. आनी मेरेन तुमी शिफ्ट जाय एग्रीमेंट करा आनी शिफ्ट जाया. आनी आमी एग्री जाले. आमी स्टॅम्प पेपर स्टॅम्प्स हाडून दवरले आसा एग्रीमेंट करपाक. मागीर अचानक कशें कितें केलें तर ताणें? काय समजून ना कितें म्हणून तेजेर उलय म्हणून. सो काल लक्ष्मी पुजन सुद्दां तुमी करूंक मेळना तुमकां? आमकां करूंक मेळना. आनी आतां तो माल बी तुमी हाडला तो नवो आतां हें केला तो आतां कशें कितें करपाचें? तेच न्हू, मालाचे बरें आसा. आमचे कपडे ते हाजे फाल्यां सोंपतले. काल कितें आसा मेन आमकां लक्ष्मीपुजन करूंक मेळनाचें न्हू. आतां तुमचो डिमांड कितें सीएमा कडेन? आमचो डिमांड की आमकां लायट जाती आमची बेगिना बेगीन रिस्टोर करची आसा तशी. आनी आमचो हेजो इश्यू सॉल्व करपाचो, रेंट आसा पळय न्हू तो इश्यू सॉल्व करपाचो. दुसरें म्हणजे फुटपाथ जी भरल्या पळय फोंड्यान रस्त्याचेर ती सगळी मेकळी करपाची. आमी समज खंय गेले आमकां गिरायक खंयसून येतले. लोक सगळे रस्त्यार घेतल्यान वयता. आमी सगळे भजन करपाचें वचून वयर. 2012 आदी खंय 450 बार्जी आशिल्ल्यो, आतां फकत 50 उरल्यात. बार्ज धनी संघटना मंत्री दिगंबर कामतीक मेळ्ळी. मायनिंग बंद जायत सावन खंय बार्जवाले त्रासात पडल्यात. धंदो टिकून उरतलो जाल्यार उण्यांत उणें 20 मिलियन टन खनीज हाताळपाची गरज आसा अशें बार्जवाले सांगतात. उरल्यात ते बार्जवाल्यांक धंदो मेळचो म्हूण बार्जवाले मंत्री दिगंबर कामतीक मेळ्ळे. खूब काळा सावन प्रलंबीत प्रश्नांचेर केली चर्चा. निदान 20 मिलियन टन खनीज वाहतूक करूंक मेळची म्हूण बार्ज संघटना मागता. जिवंत आसा सरकारामुळे बार्ज इंडस्ट्री आणि एक स्मॉल कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा थ्रू सॉल्व जावचे अशें म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमी आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स अशा सगळे मेळपाक आयिल्ले. ड्रेजिंग आसात, फॉर एक्झाम्पल आमचो रेट्स आसात. फॉर एक्झाम्पल आमकां मायनिंग चालू जाल्या उपरांत धंदो चड मेळपाक जावो. दुसरे VTS बरोबर चलनात ते चलपाक जाय, तांकां रिपेरिंग करपाक जाय अशें बारीक. आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन जे कितें आमचे स्कील डेव्हलपमेंट वर्कर आसा तांकां करपा खातीर ब्रिटना ट्रेनिंग दिवपाक खातीर आतां ब्रिटना अपग्रेडेशन करपाचें आसा, बरें स्कूल जावपाचें आसा. सरकार बरें काम करत आसा. सो सरकाराक आमी इंडस्ट्री सपोर्ट करतले तेन्ना आमकांय सपोर्ट मेळटलो न्ही. सो हे बारीक पॉयंट आशिल्ले ते सगळे दिगंबर बाबान बरे भाशेन आयकून घेतल्यात. ज्या पद्दतीन 2012 पयलीं बिझनेस आशिल्लो त्या पद्दतीन आतां बिझनेस ना. बरोबर मरे? आनी म्हणून
आणि जशी बार्ज इंडस्ट्री 2012 पहिली असली तशी बार्ज इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री, बाकी ल्हान इंडस्ट्री ना मायनिंग बंद जाल्या उपरांत. सो मायनिंग इंडस्ट्री पहिली 2012 आशिल्ली तशें आमी म्हणटा ॲटलिस्ट की जे 20 मिलियन टन कायद्यात, कारण आमी बेकायदेशीर केन्नाच खंय नाशिल्ले, ते 20 मिलियन टन तरी जावपाक जाय चालू अशें म्हणटा. जाल्या उपरांत ती इंडस्ट्री आमच्या बरोबर डिपेंडंट असलेली इंडस्ट्री सर्वायव जातली. 450 बार्जीच्यो 25 ते 50 बार्जी आसा, 25 ते 50 बार्जी, आणि रिपेअर करतलो जाल्यार बोल्सांत पयशे ना. एक्सपेक्टेशनाचो जगत आसा फॉर लास्ट 12 years. आता फुडलें एक्सपेक्टेशन 20 मिलियन टन जावपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा. 20 मिलियन टन. इफ समजा ह्या जितली 9 जाणांक लिजीस दिल्ले आसा त्या लिजाचे सगळें जर काम एक्टिवेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता, आणि डम्प्स पॉलिसी सरकारान केल्ली आसा, कॅबिनेटान अप्रुवल बी सगळें घेतलें आसा, इन्क्लुडींग डम्प्स अँड दीस लिजीस एक्टिवेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता 20-25 मिलियन टन 20 मिलियन टन जावंक शकता, आणि आमी आसा त्यो बार्जी एक्झिस्टिंग सर्वाय जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. जानेरात कासावले गेस्ट हाऊसात एका मनोरुग्ण चलयेचेर गँग रेप जाल्लो. त्या प्रकरणातलो आरोपी वास्कोच्या मोहम्मद शेखाक अटक करतना ताका कित्याक अटक करता ते सांगूंक ना म्हूण ताणें हायकोर्टात याचिका घाल्ली. मात ताका जाय तितली म्हायती दिल्ली. पुराय म्हायती दिवप म्हळ्यार आरोपीक सेफगार्ड केल्ले भाशेन अशें निरीक्षण करून कोर्टान याचिका भायर मारली. Mohammad Shahzad Sheikh, a resident of Vasco, was arrested by Fatorda police in January this year for allegedly raping a mentally unsound girl with other 4 co-accused in a guest house at Kansauli. Accused Mohammad Shahzad has filed a petition before the High Court pleading to declare his arrest to be in violation of his fundamental rights, claiming that he was not informed about the grounds of his arrest by the police at the time of his arrest. But the High Court has dismissed the petition, observing that the petitioner accused had not taken the plea that the grounds of arrest were not informed to him either while opposing the remand application or during the course of his bail application, which came to be rejected by the Margao Sessions Court on 18th June 2025. Referring the case file, the High Court has observed that the petitioner was provided the information of the offence sufficient enough to enable him to understand why he was arrested. The High Court has further observed that at the initial stage of the investigation, if an accused is arrested and even if the limited purpose of the arrest and the grounds of arrest are informed to the accused, it would strike a balance between the constitutional safeguards of the accused, the right of the state to conduct an impartial investigation, and most importantly, the right of the victim of a heinous crime like gang rape. Mukesh Kumar for Prudent. गोय विद्यापीठ विधेयकाचेर विधानसभेच्या निवड समितीची बसका जाली. समितीच्या वांगड्यांनी केल्ल्यो मोलादीक सुचोवण्यो आमी नोंद केल्यात म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. फुडले बसकेक महाविद्यालय व्यवस्थापन आनी प्राचार्य अशा भागधारकांक आपयतले. फुडली बसका 19 नोव्हेंबराक जातली. डिस्कशन आशिल्लें ताजेर काही सजेशन्स आमचे मेंबर्सान दिल्ले आसा, गुड सजेशन्स, and we have fixed a meeting on 19th of November, where we will invite some stakeholders like college management and principal जे आहेत तांकां आमी आपयतले त्या मिटिंगेक. 19 तारखेक सांजची 4 जाता आसा. आयच्या मिटिंगे भितर प्रॉस एंड कॉन्स म्हणजे युनिव्हर्सिटी जाय की नाका वगैरे वगैरे ह्या पद्दतीन आमी डिस्कशन केल्लें आसा. ओके, मेजर डिसिजन हांवें कितें जालां आज मेजर डिसिजन जालां म्हणजे मुखार मिटींग घेवची अशें म्हणून आमी आयज जें कितें डिस्कशन जालां ताजे पॉयंट्स आमी जॉट डावन केल्ले आसात. तातूंत म्हणजे युनिव्हर्सिटी केली जर जायत म्हणजे आतां ती युनिव्हर्सिटी आपयली इफ समजा कंटिन्यू केली जाल्यार ताजी प्रॉस एंड कॉन्स कितें आसा ताजेर आमी डिस्कशन केल्लें आसा. दिसता पब्लीक युनिव्हर्सिटी बील जें आयलां तातूंत गोवा युनिव्हर्सिटी काबार जातली आनी it is a legislation that will have far-reaching consequences on the academic structure of Goa. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की अशें हेस्टी कांय डिसिजन जावचें न्ही आनी इट इज फॉर academics, people in the academic field to discuss this.
सो ताजे खातीर आमी मागला की जे मेन एज्युकेशन इनवॉल्ड आसात लोक तांकां आमी कॉन्फिडन्सान घेवचे कितेंच स्टेप घेवचे पयलीं आनी वीच द कमिटी हॅज एग्रीड. सो 19 तारखेक तांकांय आपयतले. भोमा हायवेचो विशय घेवन भोमकार PWD मंत्री दिगंबराक मेळ्ळे. भोमकारांच्यो समस्या मंत्र्याच्या कानार घाल्यात. तो मुख्यमंत्री आसतनाच्यान खंय विशय सुरू आसा. विशयाचो अभ्यास करून कितें तें सांगता, मागीर चर्चा करया म्हूण मंत्री कामतीचे खंय भोमकारांक उतर. भोमा हायवेचो विशय अजून सुटना. बुधवार दीस भोमकार मंत्री दिगंबराक मेळ्ळे. समस्या मंत्र्याच्या कानार घाल्या. विशयाचो अभ्यास करून कितें तें सांगता, मागीर चर्चा करया म्हूण मंत्री कामतीन खंय भोमकारांक उतर दिलें. ना विषय कसो आसा, आयज ते इतल्या वर्सां 3 वर्सां आमी झगडटाय ह्या विशयाचेर आनी आतां तेजे कडेन ते खातें पावलां. सो आमी तेजे कडेन तो विशय मांडपाक येयल्ले. तर तो काय आमकां पयलींच उत्तर दिवंक शकना, कित्याक 3 वर्सां जालीं त्या खात्याचे दुसरे हेंचे कडेन आसले. सो तेणें आमकां पती डेट दिता सांगला. तेकाय तो विशय कळपाक जाय न्हू. डिस्कशन कितें जालां? डिस्कशन जावंक ना. फक्त तेजे कडेन हो प्रश्न तेका खबरूय आसा न्हू. आनी हेज्या पयलीं जेन्ना तो CM आसलो तेन्ना तेका खबर आसलो हो प्रश्न. सो त्या खातीर आमी तेजे कडेन गेले. नाइलाज म्हणजे आमच्या एक नशिबान आमकां परतो तोच त्या टायमार CM तोच आसलो. सो त्या विशयाचेर आमी ते घेवन येयल्लो तेजे कडेन. तसो प्रॉब्लम आसा. सो तेणें तेका विशय तो जाणून घेवपाक जाय बाबा खंय पावला आनी कितलो वता. तेणें टायम दिता म्हणटा. मागीर उलया म्हणटा तेजेर. भाश्य कांयच जावंक ना. टायम तो म्हणटा पण ते काय पळयल्या शिवाय काय तो कांय सांगूंक शकता. सगळो विशय पयलो स्टडी करतलो. कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमकां दिसता? आमकां दिसता जे पर्यंत तेका आमी मानता आनी तो देवाक मानणारो मनीस आनी आमी झगडटा ते घरांक आनी हेका लागून न्हू, फक्त आमचे ते कल्चर सांबाळटा. विशय जर तेणें सारको पळयलो जाल्यार तो विशय जातलो. हे आस आसा आमकां. ते देवाचेर आसा. एक आस दवरल्या. परत कितें जावपाक लायला तुमकां सांगतलो तो काय तशें सांग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धेंडुलो पावस शेणुलो. धेंडलो भोवलो काय पावस शेणलो म्हणपाचो. दिवाळेच्या दिसांनी गोरवांचे पाडव्याक धेंडल्याची परब. अंत्रूज काणकोण म्हालांत धेंडल्याची परंपरा. गोरवांच्या राखण्याचो पाडवो आनी धेंडलो. गोरवांचो राखणो कृष्णाक देवाऱ्यांत बसोवन माथ्यार घेवन गांवच्या भुरग्यांचो धेंडलो दारादारांनी भोंवता. पळयात अंत्रुजांतलो धेंडलो. अंत्रूज सत्तरी काणकोण म्हाला सारख्या वाठारांनी गांवागांवांनी तरणाट्या राखण्यांचे धेंडले घराघरांनी भोंवता. आंगणात तुळशी भोंवतणी धेंडलो नाचता. वरसभर आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन पोटपणी सांबाळपाची गोरवां आनी राखण्यांचो हो दीस मनोवपाची परंपरा गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी तरणे पिळगेन आनी जाणट्या घराब्यांनी आजून सांबाळून दवरल्या. पयलीं सगळ्या समस्त गोंयकारांक दिवाळेच्यो हुनहुनीत परबी. दिवाळेच्या पूर्व संदेक आमी हो पाडवो मनयतात. तेका आमी गोरवाचो पाडवोय अशें म्हणटात, जो धेंडलो जो आमी कृष्णाक जेन्ना आमी घुमटेन घालून गांवांत भोंवतात. आमी मानतात की जो कृष्ण जो आसा एक तो राखणो म्हणून आमी मानताले आनी त्याच हेजी आमी आयज ही पुजा करतात. पयलीं ही सुरवात जाता ती गोरवाचे पुजेन सुरवात जाता. तेजे नंतर ही जी फुलां तुमी पळयतात ती गोरवाच्या गळ्याची खंय तरी काडून ही हो धेंडलो न्हेसोवप ही अशी प्रथा आसा. आनी ही आमी आमचो हो धड्या सावड्ड्या मतदारसंघाचो धडे हो गांव ही वर्सान वर्स आमी हे सगळे गांवचे भुरगे सगळे एकवटान येवन ही धेंडलो उत्सव आमी मनयतात. हो धेंडलो जो श्री कृष्णाचे जे बाल मुळा आसा तेजे वयल्यान निर्माण जाल्लो. ताका आमचे पर्यावरणाचेरूय ताचो इफेक्ट जाल्लो आसा. जेणे करून आमी जे पळय पर्यावरणाचेरूय बेज आसात. जेणे करून आमी जो धेंडलो घुमटी सजयतात आदले दिसा, तेच्या आदले दीस आमी तरंग बांदता प्रत्येक वाड्याचेर. आनी प्रत्येक वाड्याचे प्रत्येक मनीस प्रत्येक तळये प्रमाणे जो पळय थंय न काडून बांदता, म्हणजे फ्रुट्स बांदता, म्हणजे दुधी बांदता, तवशी बांदता, माडी बांदता, शेताचे कणसाचे तोरण बांदता. अशे हे सगळे जाण हाडून बांदतात थंय. जेणे करून सगळ्या लोकांक प्रोत्साहन मेळटा की आपल्या घरा कडेन ह्यो वस्तू तेंची लागवड करची आनी ती हाडून थंय बांदची.
दिवाळी जाली काय गोरवांचो पाडवो. शेतकार दूधकारांचे जिणेंत ताचे पोट पाणी सांबाळपी गोरवांक मोलाची सुवात. पाडव्याक तुळशी मुखार शेणाचो गोठो करपाची प्रथा आसा. पाडव्याक गोरवांचे लाड, गळ्याक गोंडे, हार खावंक वडे, आंगार पिठाची नक्षी, गळ्याक नाल्लाची वळी बांदपाची परंपरा आसा. दिवाळी जाली काय गोरवांचो पाडवो गोंयभर मनयतात. शेतकार दूधकार जिणे तांचे पोट पाणी सांबाळपी गोरवांक मोलाची सुवात दितात. पाडव्याक तुळशी मुखार शेणाचे गोठे करपाची प्रथा आसा. गोरवांच्या गळ्यांत गोंड्याचे हार, आंगार पिठाची नक्षी, गळ्याक नाल्लाची वळी बांदपाची परंपरा. म्हाका दिसता गोरक्षण करप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी त्या निमित्तान गोरक्षणा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो. सरकारानूय फुडाकार घेवन गोशाळा खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सपोर्ट करीत आसा. अजुनूय बी गोशाळे खातीर सरकाराचो सपोर्ट करपाचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी सामाजीक संस्था हांच्यांनी फुडें येवन गोरक्षण करचें, जेणे करून गायी ज्यो रोडार आसात, बिचार आसात, ह्यो गोशाळेनी वयच्यो, हाज्या खातीर आमी जायतो सपोर्ट करीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.